पंचामृता स्वाद अस्वाद सीझन 3च्या आजच्या भागात तुमच्या सगळ्यांचे पोट भरून स्वागत. आजच्या भागात आम्ही आयल्या शिवोले हांगासर आणि शिवोले हांगासरले ओम लॉन रेस्टॉरंट हे आमचे आजचे किचन पार्टनर. ओम लॉन हे कांयच वर्सां भितर गोंयच्या फामाद रेस्टॉरंटाच्या लिस्टान आयिल्ले आसा. हांगासरलो सुंदर एम्बियन्स जे पार्टी खातीर सारको परफेक्ट आसा. तशेंच हांगा मेळटा फ्रेश फीश जे गोंयकारांची पयली पसंती आसा. जे फीश लवर्स आसा तांच्या खातीर हे डेस्टिनेशन सारके परफेक्ट. आजचे आमचे गेस्ट हय हांगासर आमचे सेलिब्रिटी गेस्ट येतले जे तुमच्या खातीर आजचे रेसिपी दाखयतले. तांची ओळख करून दिवपाची गरज ना कित्याक तांचो आवाजूच हो तांची ओळख. मातशी उत्सुकता वाडली न्ही? पळयात कोणटे. आम्ही सदांच म्हणटा की च्यारी हे बॉर्न कलाकार. असोच एक च्यारी आयच्या आमच्या स्वाद आस्वादाचो गेस्ट. आमचे लायफ म्हणजेच एक प्रवास आणि एक डेस्टिनेशन जायच महत्वाचे ते, पण त्याच बरोबर जो प्रवास आसा तोय आमी एन्जॉय करपाक जाय. कितें म्हणटा? सो सुरू करूया आयचो प्रवास. मागीर बेगीन चट्टर फेरीत हो आसा आरचे उदय. गाडयेंतल्यान भोंवताना दनपारच्या वेळा तुम्ही हो आवाज आयकला आसतलोच. हय, आमचो गेस्ट उदय च्यारी. 25 वर्साचो रेडिओ जॉकीचो अनुभव सध्या फेरी टेल्स विथ आरजे उदय या कार्यावळींतल्यान लोकांचे ते मनोरंजन करतात. 105 वरां नॉन स्टॉप रेडिओ शो होस्ट केला म्हूण लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड्सान नावाची नोंद. चला तर सुरू करूया आमचो आयचो हो प्रवास विथ फेरी टेल्स. हाय सारिका. वेलकम. थँक्यू सो मच सारिका. वाव. ओके, सो आमचे सेलिब्रिटी गेस्ट हांगा पाविल्ले आसात आणि जशें तुमकां पयलींच सांगलें की तांकां ओळख तांची करून दिवपाची गरज ना. आमी येता वतना जेन्ना गाडी चलयता, जेन्ना आमचो मूड बरो आसना तेन्ना तांचो आवाज आमच्या बरोबर सदांच एज अ कंपेनियन आसता. आणि खूब जाणांनी तांचो आवाजा खातीर सदां चिंता आसलेली की हो मनीस आसा तरी कोण. सो आज प्रत्यक्षान तुमच्या खातीर आमी तांकां घेवन आयला आणि तांचो आवाजूच आणि तांकांच न्हय पण तांच्या कडेन आमी करून घेतली आजची स्पेशल रेसिपी. सो आमी जेन्ना जेवणाचें उलयता तेन्ना सगळ्यांक पयलो प्रश्न तुमकां विचारून दिसता की तुमी कितले फुडी? व्हेरी लेस. व्हेरी लेस. खूपच कमी हांव फुडी. एक्चुअली हांव चिंतता की म्हाका तुवें ह्या शोन कित्याक आपयला काय म्हणून. कारण हांव इतलो कमी फुडी आसा की म्हज्या खातीर जेवण जें आसा फुड्यान आसा जेवण म्हज्या खातीर म्हाका हेंच जाय तेंच जाय अशें जायना केन्ना. म्हाका खावपाक कितें आवडटा म्हणल्यार म्हाका शीत, नुस्तें आनी हुमण. तेन्ना म्हणलें न्ही की तुका कित्याक आपयलो. सो आमचो मेन शो आमकां सेलिब्रिटीं बरोबर चॅट करपाक जाय, तांची लायफ आनी तांचो कितें ते एक वेगळो लूक आमच्या ऑडियन्सा पर्यंत पावोवपाक जाय. आमी प्रोफेशन वायज तुमकां सदांच पळयता पण ताजे व्यतिरिक्त तुमी कितें ते वेगळें करूं शकता. वेगळें म्हणजे ऑब्वियसली फूड. आनी तूं म्हणटा तुका कित्याक आपयलो. हांवें कुलदीपाक सांगिल्लें आमचो जो प्रोड्युसर आहा ताका इवन च्या सुद्दां करपाक येता जाल्यार सुद्दां चलता. ती बरी करता. ती बरी करता. च्या आमी तुमकां करून दाखोवचे ना. ताणें आमच्या खातीर स्पेशल एक मेनू सिलेक्ट केला, स्पेशल डिश. पण ते करचे पयलीं खुबश्यो गजाली आमी करपाची आसा. सदांच तुमी चड उलयता सो आज म्हाका तुमचे कडेन उलोवपाची ही ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. कॉम्प्लिमेंट काय म्हाका कंप्लेन करता चड उलयता म्हणून ना पण हाजे वयल्यान तुमकां विचारता तुमी चड उलयता म्हणून ह्या प्रोफेशनान आयले की तुमकां अश्यो गजाल्यो मारपाची खूब अशी आवड बिवड अशी आशिल्ली की भुरगेपणान पासून इतलेंच उलयता? ना, तुका एक सांगूंक सारिका, तुका म्हटलें अशें म्हाका की आय एम नॉट फुडी, तशें आनीक शॉकर तुका म्हाका उलोवपाक अजिबात आवडना. कारण बेसिकली एक मिसकन्सेप्शन आसा अबावट आरजेंग की आरजेंग खूब उलोवपाक आवडटा. पूण बेसिकली जो खरो आरजे आसता पळय तो चड आयकता. कारण आयकल्या उपरांत तुका दिवंक कळटा कितें जाय तें. समजा उलयत रावलो तर मागीर आयकतलो कितें आनी कितें दितलो लोकांक. सो बेसिकली थोड्यांक आवडटा आसतलें आरजेंग पूण म्हाका उलोवपाक आवडना. त्या खातीर जंय उलोवंक मेळटा थंय उलयता हांव. म्हणून मातशें रेडिओचेर चड दिसता आयकपाक तें. उलोवपाक आवडना म्हणटात तरी सुद्दां लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डान 105 वरां कंटिन्युअस हो मनीस कितें उलयलो हो म्हाका एकदम व्हडलो प्रश्न पडला. आनी म्हाका दिसता सगळ्यांक पडला आसतलो की हो रिकॉर्ड करपा खातीर इतलो कंटेंट आनी कशें कितें सगळें जमलें हें. या इनफॅक्ट तुवें सगळो मुद्द्याक हात घातलो पळय सारिका. बेसिकली 105 वरां नॉन स्टॉप करप हातून व्हडलें कांय नासलें. कित्याक निमाणें तो एक आपलो कितें म्हणटा आपलें स्टॅमिना कितें आसा, आपल्याक उलोवंक जमता काय ना, आपली हेल्थ कशी आसा हाची सगळें डिपेंड आसलें. जस्ट लॉंग बॅक 2008 खबर. पूण जो चॅलेंज आसलो पळय दॅट वॉज की हांव ही 105 वरां कितें उलयतलो. कॉन्टेंट वॉज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. कारण निमाणें कितें आसा की तूं जागो रावूंक शकता, तूं कितें करूं शकता पूण लोकांक तें आवडपाक जाय. इट वॉज लायव्ह शो. सो त्या वेळाचेर कितें केलें मागीर हांवें म्हजे जे फ्रेंड्स आसले म्हणलें की म्हाका तुमी एक पॉयंट्स दियात कितें उलोवंक शकता हांव ह्या टायमाचेर. ते म्हाका धाडटाले पॉयंट्स मागीर. आनी ताच्या अगेन्स्ट अरावंड मागीर हांव कांय गजाली घडयतालो आनी उलयतालो मागीर. सो तशे तरेन हांव उलयत रावलो. पूण इट वॉज व्हेरी युनीक एक्सपिरियन्स. कारण तुका सांगता एक सारिका की याद आसा म्हाका
रातची 2:30-3 जाल्ली आनी म्हाका एक फोन येयलो, उदय जागो राव आं, हांव तुज्या वांगडा आसा. तुका सांगता की आंगार म्हजे कांटो येयलो आतां, कारण हें जे तेणें सांगलें पळय की हांव तुज्या बरोबर आसा म्हणून हेंच पुरो जालें तुका एकदम. म्हणजे तुका कळटा की लोकांच्या काळजान तुका सुवात कितें आसा, लोक तुज्या वांगडा जागे आसात रातभर. हें चिंतूनच म्हाका आयजूय कितलीं वर्सां जालीं, 8 म्हणजे 20 कितलीं वर्सां जालीं ती, आयजूय म्हाका दिसता की आरे वा, लोकांक सुवात लोकांच्या काळजान मेळप इम्पॉर्टंट गो सामकें. एक्झॅक्टली हय. आनी ही सुवात तुवें बऱ्यापैकी मेळयल्या. आनी म्हाका दिसता तूं म्हणटा तशें तूं जसो लोकां बरोबर आसा जेन्ना ते एकटे आसता म्हणा, ड्रायव्हिंग करता आसतना कोण तरी जाय आसता तेन्ना तुजो आवाज आमी आयकता. इवन आमी जेन्ना ड्रायव्हिंग करता तेन्ना उदय आयलो, उदयाच्यो खुबश्यो गजाली आमकां आयकुपाक मेळटली. तर आतां तुजो न्यू शो फेरी टेल आयकला तुवें? ऑब्वियसली. सो ताच्या बद्दल आमकां चड सांग. येस सारिका, हो फेरी टेल्स म्हजो एक्चुअली म्हजो एक पॉडकास्ट चालू आसा, असलो ऑलरेडी, म्हणजे आसा तो ऑन डिफरंट मिडिया, म्हणजे स्पॉटिफाय म्हणजे जिओ सावन सगळ्यांचेर आसा. आनीक हांगा हांव काणयो घालतालो. सो म्हजे सिनियर्स वॉट दे थॉट की वाय नॉट कन्वर्ट दीस कायंड ऑफ कॉन्टेंट इन टू अ डेली शो. व्हेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, एवरीडे एक काणी करची पडटा. सो पयलीं म्हटलें हांवें की हें मातशें जावपाक मुश्कील, कारण प्रत्येक दिसा एक काणी घडोवप आनी ती प्रेजेंट करप, तिका प्रोड्यूस करप, हें मातशें डिफिकल्ट. पूण म्हटलें ना, उदय तूं करतलो. सो म्हाज्या परस तांकां चड म्हाजेर विश्वास आसलो, म्हणजे कर म्हटलें हेंच्यांनी. सो नाव हें जे फेरी टेल आसा पळय, दीस इज एक्चुली अ डेली फॉर्मेट कायंड ऑफ तेचें रुपांतर जालां ऑफ माय पॉडकास्ट ते 10 आसतले एका एपिसोडाक, पूण हांगा आसता ते डेली आयकूंक मेळटा तुका वीक डेजाक. सो हाचो एक हें सांगता, फेरी म्हणजे कितें, आमची परिकथा न्हय, फेरी, दुसरी फेरी, फेरी कथा. फेरी कथा. परिकथा ना, ही आमची फेरी कथा. आनी हाचें व्हडलें कारण कितें जाणा तूं सारिका, पळय आमी जेन्ना फेरींतल्यान प्रवास करतात पळय, त्या वेळेचेर आमची गाडयो सगळें बंद आसता, रायट. पूण 2 गजाली चलतात, एक फेरी बोट आनी दुसरें आमचें मायंड, आनी दॅट इज एक्चुली मी टायम. सो हो टायम म्हजो आसता, कारण ह्या वेळाचेर हांव उलयतां, म्हज्या मना कडेन स्वता कडेन उलयतां. आनी मुद्दम पळय तूं फेरी बोटीन लोक रावतात पळय, ते खंय तरी स्वताच खातीर एक कॉन्टेम्प्लेशन मोडान वयतात ते. आनी एक्चुली हांगाच म्हज्या ह्या शोचें बीच पडलें. सो ह्या फेरी बोटीन प्रवास करता आसतना म्हाका जे कांय घटना याद जाल्यो किंवा लोक दिसले म्हाका, सो हाचें कितें जावं येता काय, म्हाका एक संवय आसा, कोण दिसलो काय ह्या मनशा फाटल्यान कितें आसतलें काणी काय, ते सोदता हांव. सो अशें करता करता म्हाका काणयो मेळत रावल्यो त्यो, आनी तेच्या मागीर काणी केली. बट ताका आनी एक बट आसा, तो म्हणजे की दीस इज नॉट ओन्ली अबाउट फेरी बोट. फेरी इज बेसिकली गोईंग फ्रॉम वन पॉयंट टू अनदर पॉयंट. आनी हातूंत तुजे मागीर प्रवास आसा तो तुज्या रेल्वेचो आसूं येता, तुज्या बायकाचो आसूं येता, कार आसूं येता, तुजी फ्लायट आसूं येता, इवन तुजो स्वताचो भूतकाळासून ते भविश्या कडेन तुजो स्वताचो प्रवास आसूं येता. सो हो सुद्दां म्हजे खातीर एक फेरी टेल जावं शकता, जातलोच डेफिनेटली. आयक तूं मुखार. ओके. सो म्हाका दिसता ह्या नोटाचेर आमी आमच्या एक्चुअल जे आमी आज काम करपाचें आसा ताचेर आमी वळुया. आनी समोर खुबशे इन्ग्रिडियंट्स आसा, खंयचो डीश करपाचें आसा ते आमच्या पळोवप्यांक कळुनी. एक सांगता, म्हाका चड रांदपाक कळना, पयलींच एक डिस्क्लेमर दिता, ह्या डिशाचें नांव कितें तें मागीर सारिकाक सांगू न्ही. हांव रिस्क घेयना हें पयलीं, कारण कितें आसा की आमी पेंटर, हांव पेंटींग शिकलां. सो बेसिकली आमचें कितें आसता की आमी जेन्ना पेंट करता पळय ताका आमी टायटल दिनात केन्ना. इट इज कॉल्ड अनटायटल मोस्ट ऑफ द टायम. बट जेन्ना टायटल दिवपाचो टायम येता तेन्ना आमी पळयता की बाबा पेंटिंगान कितें आसा, हें कितें दिसता म्हाका, देन वी डिसायड द टायटल. So similarly, I'll want to try something here, and then I'll give title जमले जाल्यार ताका. Okay, so untitled recipe. Untitled as of now. मागीर पळय बारसो करूया. ओके. सो सुरवात करूया आजची ही अनटायटल्ड रेसिपी करपाक. आनी ऑब्वियसली आमचे सेलिब्रिटी गेस्ट बेस्ट करपाचें आसा, हातून कांयच दुबाव ना. ओके, लेट्स स्टार्ट. सारिका, सगळ्यात पयलीं आमकां जाय हे मशरूम्स, बटन मशरूम्स. ओके. सो म्हजी फेवरेट हें, म्हाका आवडटा तें. तेजी टेस्टीक कितें म्हणटाच खबर आहा तुका, ताका नांव वेगळेंच आसा. ताका गोड, पंजंट, ताका वेगळोच. आतां विसरलो पळय हांव, ताका जपानी भाशेन ताका नांव दिलां. ह्या टेस्टीक न्हय, एक वेगळेंच नांव आसा. सो तुज्या ऑडियन्साक सांग, नांव खबर आसा जाल्यार आमकां कमेंट करून सांगपाक प्लीज सांगात आमकां की ह्या टेस्टीक कितें म्हणटा. हाका वेगळीच नांव आसा टेस्टीक, तें म्हाका हांव विसरलो सद्या आतां. तर हे मशरूम्स आसात. आमकां कांदो लागतलो हांगासर, आनीक हांगा चीज आसा, चीज लागतलें. मागीर पनीर आसा, आनीक ओके हे घेवया आमी. बटर जाय आमकां, तेल ना न्हू, बटर आमी यूज करुया. ऑलरायट. ओके, तेलूय आसा. ओके, हाची गरज नासली व्हडली, पूण यूज करुया आमी आसा जाल्यार. मीठ आसाच, तुवें हाडलां जें पिंक सॉल्ट, तेजो वापर करुया आमी. हांगासर आमकां ही चिली फ्लेक्स आसात. मागीर हे म्हाका दिसता गार्लीक पावडर हाडला. येस, गार्लीक पावडर आसा हो. आनीक हें आमचें पेपर. ऑलरायट. सो आमचें लसूण आनीक कॉरिएंडर. ऑलरायट. सारिका, सगळ्यात पयलीं कांदो
सो म्हाका कापपाक आवडटा कारण असलेंच म्हाका काम करपाक आवडटा जे लेबर अशें काम आसा पळय तें म्हाका करपाक आवडटा आनी त्या खातीर म्हजो प्रवेश जाता हितून किचनान. ओके, सो कांदो घेवपाचो, ताका मातसो बारीक करूया कट आमी, जाता एक बारीक. सो दीस इज माय टॅक्नीक एक्चुली कापपाची. सो तो मागीर चड बारीक जाता. ओके, सो बरी खबर आसा म्हाका आनी सो असो कट केलो. फायन आर्ट स्टुडंट, सो ताचो उपयोग असो कितें तरी जाता. ऑल रायट. सो केन्ना असो प्रसंग आयला की कितें तरी तुमकां करचें पडला डिश, कितें केला केन्ना? हय, हांवें हुमण केला. ओके, कशें केला विचार नाका म्हाका. पण टेस्ट ओके? टेस्ट वॉज तुका सांगलें पळय, आय एम नॉट फुडी. म्हाका भूक लागली काय म्हाका कितें उपकारता. ते हुमण कशी आसले आनी ते खाल्ले. हय हय, नुस्तें बरें जाल्लें. म्हाका नुस्तें तळपाक कळटा बरें. म्हाका Okay. सुंगटां सुटी करपाक आवडटा म्हाका. ओके, येस येस, सुटी करपाक आवडटा म्हाका. म्हणजे क्लीन करप आसता पळय तें आवडटा, ती सूत काडप, ताका कट करप सगळें आवडटा. बांगडे हांव सुटी करता बऱ्या पैकी. म्हाका खुबे कितें म्हणटा काय तें कल्लोवपाक कळटा. बेसिकली खूब डिफिकल्ट ना, हांव नकळो कितें कळटा तें, पूण खुबे करता हांव कारण ते टर्न कट करून अशें टर्न करचे पडटात. आनी नुस्तें तळपाक आवडटा म्हाका. आनी कितें खुबश्यो गजाल्यो करपाक कळटा, पण ताच्या बरें इतली सगळी कामां करपाक कळटा हे खबर नाशिल्लें खूब जाणांक आमच्या, ते आतां कळ्ळें आसतलें. ऑल रायट. ओके, सो कांदो आमचो रेडी जाता. आनीक मशरूम्स. सो आमकां हातून भरपाक जाय. सो तुका हिंट दिलो आतां, आमी भितर फिलींग करतले. ओके, सो कात मातसो येयलो आसतलो तो. लागीं पावल्यान कित्याचें तें नांवाचेर. सो हें हां, करेक्ट करेक्ट. सो आतां हें काडपा खातीर म्हजे कडेन एक आयडिया आसा. जे कोण कार चलयतात गियर घालात, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आनी रिवर्स मागीर टाकून चल्ले भायर. सो दीस इज हाव इट लुक्स आफ्टर टेकिंग दीस आउट. सो बेसिकली हांचें हें काडपाचें आनी सामान काडपाचें, नाजाल्यार कितें जाता की हो भायलो फुटलो काय मागीर Stuffing करपाक जाय. मेळचें ना करपाक. सो हें काडपाचें इज व्हेरी सिंपल आनी मजा येता करपाक. टक 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 फर्स्ट Okay. हो तुटलो. लेट मी ट्राय, तुमच्या स्टायलीन ट्राय करता हांव. फर्स्ट सेकंड म्हणपाचें तें ना जायना. फर्स्ट म्हजी गियर हालत. लास्टाक रिवर्स मात. फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आनी रिवर्स. पळय, पूण आमकां हें लागचें ना. हें जाल्यार मागीर हाजें आमी कितें वेगळें करूया आतां कितें. सो नेक्स्ट टायम म्हाका परत आपय, तेन्ना मागीर हांव ह्यो सांबाळून दवर, हेजे मागीर परत कितें करुया आमी. पळय लेट आसा आमचें, रायट. सो आतां आमी ग्रेडिंग करुया हाका. हो आमचो पनीर आसा. सो सारिका, ही कॉरिएंडर बारीक चॉप करपाची हाका, रायट. सो ही आमची तयार आसा चॉप करून. सो आतां मिक्स करून घेवया. सो म्हाका दिसता की हाका थोडे आमी चीज चड घालुया, मळून घेवया आतां. सो हातून आतां आमी थोड्यो मुगो हें घालुया, चिली फ्लेक्स स्पायसीस सगळ्यो घालुया. सो हें बरें मळून घेवपाचें एकदम. कोरिएंडर. खंयची ऑर्डर म्हाका खबर ना, खंयची ऑर्डर घालपाचें तें. सो आपल्याक बरें पडटा हें घालपाचें. सो म्हणजे हाताक जें मेळटा तें घालता हांव. हें म्हाका दिसता चमच्यान जावचें ना करपाक अशें ना, हातानूच करपाचें. कारण आनी गार्लिक ही पावडर. गार्लिक पावडर न्हू, थोडो घाल. इतली? हय हय, येस, बरोबर. गार्लिक पावडर, ब्लॅक पेपर, येस, सॉल्ट जाय ऑफकोर्स. येस. आनी हांगासर आमी हे पिंक सॉल्ट घेतला, ऑब्वियसली पंचामृता पिंक सॉल्ट. आनी पिंक सॉल्ट इज व्हेरी गुड फॉर हेल्थ. चड घातलें दिसता म्हाका तें. चीज आसा न्ही. सो आतां आमचें हें हांगासर हें आमचें कितें म्हणटा तें स्टफिंग सारण म्हणटा आसता ना. हां, तें तयार आसा आमचें हांगासर. सो दीस इज अवर स्टफिंग इज रेडी. ताका कशी काडून दवरुया आमी. तयारी करूया आतां कुकिंगाची. स्टार्ट. ऑलरायट. सो रेडी आहे. आनी हातून आमी थोडें तेल घालुया. आनीक हातून पयलीं आमी गार्लीक मातशें तळसून घेवया. ह्या प्रोफेशनान आसा, सगळ्यांक तुमचो आवाज वळखता. सो असो केन्ना कितें इन्सिडंट जाला की मे बी इन युअर करियर अ फनी इन्सिडंट वीच यू रिमेंबर आनी तुमकां शेअर करूनसो दिसता? सो एक फनी इन्सिडंट घडला. एक फावटी म्हाका एक कोण तरी लिसनर मेळ्ळो आनीक म्हणलें की अरे तो उदय तो तूं, इतलेंच. आतां हाचो अर्थ कितें काडपाचो? म्हणजे तूं रेडिओचेर आयकूंक बरें आसता, बरें आसना मरे अशें समजपाचें काय, तूं रेडिओ बरें आसता आतां बरें दिसता, हे मातशे चान्सीस कमी आसा सेकंडाचे. सो हो जो सांगलें पळय, अरे तूं म्हणटा हाचो म्हाका केन्ना अर्थूच कळना. अजुनूय कोण करता की अरे तो तूं काय म्हणून फुडें सांग रे बापया कितें आसा तें सांगिनात. सो दीस इज एक्चुअली फनी न्हय, व्हेरी ट्रेजिडी एक्चुअली. ती सांगलें मागीर आतां जे पळोवपी आहा ते ऑब्वियसली नेक्स्ट टायम तुमकां फुडलो सेंटन्स डेफिनेटली सांगतले कितें तें. कित्याक सांगतले दोनी वायटूच तें. तूं हरशीं बरें दिसता, तूं रेडिओचेर आयकूंक बरें दिसता, पूण असो बरें दिसना, हें वायट म्हाज्या खातीर. ना, म्हाका पूण दिसता तशें. तूं कितें म्हणटा सांग म्हाका. उदय तूं उदय तूं बरें दिसता म्हणजे रेडिओचेर वायट दिसता, म्हणजे रेडिओचेर वायट दिसता. आवाजीन इतलो कॉम्प्लिमेंट करता तुमकां अशें म्हणूं थँक्यू सो शकता. मच, थँक्यू सो मच.
पूण अशें केन्ना केन्ना अशें अर्दे जे आसता कॉम्प्लिमेंट पळय तेन्ना मातशें मनान एक कितें म्हणटा काय डाऊट क्रिएट डावट येस डावट इज द क्वेश्चन वर्ड मार्क क्वेश्चन मार्क तयार करता रायट सो आसूं न्ही लोकांची प्रत्येकाचे आमकां जाय आं हें आतां तापोवंक लागला तेल सो आमी घालया भितर रायट सो गार्लीक बारीक चॉप केल्ल्या सो आमकां खंयच घाई ना हातून एक्चुअली मातशें सुशेगाद जावपाचें तें सो मंद फ्लेमीचेरूच करता हय हय कारण जाता कितें पळय ना जाल्यार ते करपू येता येस आमी हातून कांदोय घालया भितर ओके सो आमचे ते मागीर वांगडाच जातले सो आमी हे मातशें तामूस जावपाक जाय मातशें सो हांगा पयलीं आमी घालून दवरया भितर अशें सो मागीर तांकां मातसो तो वास बी येवपाक लागतलो ओके ताजेरूच दवरपाचें हय हाजेर दवरपाचें कारण हातूनच ते सगळो ताका अरोमा ताका येतलो सो हे आसा आनी थोडें आमी मीठ घालुया जाल्यार अशें घालता तशें केलें अशें आनीक ओके आनी हाका धांपून दवरया आमी ओके स्टफिंग मागीर भरपाचें पयलीं हे शिजोवन मातशें शिजून येते मागीर ओके बारीक सो बेसिकली जातलें कितें की तो पंचो तो अरोमा आसा ऑफ ऑनियन मागीर गार्लीक आनीक ताका तो चडटलो इल्लो करून हय आतां हांगासर हें जाता तयार ओके सो ताका आमी अशें काडुया आनी ताचे ल्हान ल्हान स्टफिंग्स गुळे घालपाचे गुळ्या हांव एक सजेस्ट करता गुळे मागीर भरपाक त्रास जाता ताका मातशें लांबट दवरपाचें अशें ओके ओके लांबट जाल्यार मागीर ताका यू कॅन जस्ट पुश इट इन आनी जस्ट पुश इट हां ओके 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 सो अशें टेम्पटींग अशें दिसपाक जाला स्टार्ट न्ही जाला न्ही आ थँक्यू थोडे आमी बटर घालया फॉर टेस्ट सो चीजी बटरी आनी हो टेस्ट सरत ना भायर सो हातून कितें कितें मिक्स जातलें खबर ना आतां नांव दवरया बटरी चीजी स्टफ्ड मशरूम सो नांव आमी आतां डिसायड केलां की बटरी चीजी स्टफ्ड मशरूम मातशें व्हडलें आतां पण मातशें टेम्पटींग दिसता न्ही येस सो ते करूया हांव करूं कर कर ओके पळय मातसो कसो वास जाता पळय वास म्हाका दिसता आमच्या पळोवप्यांक हो वास घेवपाची संद मेळची ना पण डेफिनेटली आमच्या आजच्या सेलिब्रिटीन केल्ल्या आजचो हो स्पेशल बटरी चीजी स्टफ्ड आतां हांव पाठ करता हांव त्या नांव दवरलां तें. मशरूम करून डेफिनेटली पळयतले आनी आय एम शुअर की ते टू गूड जातले सो आमचे पयले सेगमेंट जे आसता आमचे स्वाद डिश हे आमचे डिश तयार आसा वचूया आमच्या फुडल्या सेगमेंटा कडेन पण ताच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया मॅडम सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा थँक्यू टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरूं नाका हा आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर कित्याक का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न झिंक फॉलिक ऍसिड विटामिन ए बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस घराघरांनी पंचामृता विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3 आणि पळोवया आमच्या फुडल्या सेगमेंटा कडेन जो आसता आमचे खेळ टायम आणि गेस्ट आमचे आसात रेडी सपोजो खेळ तुम्ही पळोवंक शकता आमचे एक हांगासर मॅजिकल बॉक्स आसा आनी थोडे आमी इन्ग्रेडियंट्स दवरला तुमकां हात घालपाक जाय भितर वळखोवपाक जाय की कितें दवरला ते ऑल द बेस्ट या एंड नो चिटींग नो वरीत पळयता हांव ओके आनी मागीर काडून म्हणजे हातीन दिलो उपकारता हां गॅस करता देवा सायबा कितें दवरला रे हाडून तुमी ही म्हाका मिरयां अशी दिसता पळोवंक मिरयां पयलीं जाता मेळोंक ना मिरयां दिसता पळय सारकी आसा जाल्यार देवा सायबा Yes, right अरे answer. वाह क्या बात है सो नेक्स्ट या हां ही आमची वेलची येस वेलची येस राईट ओके फुडले ही लवंगा येस पळय किचनान वचपाचो फायदो आनी 2 उरला देवा ही एक वेळ सांसवां आसूं येता ही मसालाच फक्त हे
ना ते सांगते कितें ना, आसता? कितेंय आसूं शकता किचनातले. सासवा पण एक खरखरीत लागता आता माझ्या. सो सासवा किंवा हे चुकतलं माझे. सासवा ती ना, सासवा नाही. रवा ना, कळना म्हाका. सासवा म्हणटा आनी सोपयता ना. राव आसतलें राव म्हाका दिसता ही मसाला न्हय हो, ही साखर. ही साखर सोपयता. साखर ओके, साखर, पळया. साखर. साखर तोंडान घालून पळोवपाचें, हातान कितें पळयतात आमी. शेवटचे ओके, आणि बोलला हें कितें जाता रे, हांव धुवंक ना मरे. रवो असो दिसता म्हाका. रवो 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 ओ मास रावंक जालो. तूं तव्यात उदक कळटा आसलें मागीर मीठ ओके म्हणून. मीठ आशिल्ले, पण स्टील आमच्या गेस्टा खातीर आमी क्लॅप करूया. आणि रायट, ओके, सो तुमच्या ह्या एफर्ट्सा खातीर आनी इतल्या बऱ्यापैकी तुमी ही गेम खेळा, ताका लागून तुमकां एक स्पेशल हांगासर फूड वाउचर मेळटा फ्रॉम अरे वा. ओम लॉन. आनी हांव रिक्वेस्ट करता ओम लॉनचे प्रोप्रायटर मिसेस दिप्ती महेंद्र गोवेकर हांचेर हांगा येवचे. अरे, नमस्ते. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. येस, थँक्यू 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 सो मच. मच. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. पळय तुवें शो करून तुका मेळूंक ना, म्हाका मेळ्ळें हांगा एक दीस येवन. दीस फॉर मी. हांव तुजे बरें येतलें. थँक्यू. येस, वचया आमी. येस येस. ओके, सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स. Thank you so much. आणि Thank you so much. फुडले सेगमेंट आमचे रोखडेच आमी घेतली. शेफ हांगासरले ओम लॉनचे आमी खूब आयकतात की खूब बरे बरे रेसिपीज हांगासर आसतात, खूब बरो मेनू हांगासर आसा. आनी खुबशे गोंयकार स्पेशली हांगा येतात ते हांगासरले फ्रेश फीश खावपा खातीर. पण आज आमी डिश जी करतली ती फिशाची हाची ना, कित्याक नवरात्री स्पेशल आमचें चल्ला. सो आमच्या शेफाक आमी हांगा आफोया. ऑलरायट. तडका विथ शेफ या सेगमेंटान आमच्या बरोबर जॉईन जाला आता ओम लॉनचे शेफ गोविंद. गोविंद, वेलकम. तो आज क्या बनाने वाले हो आप? आज मैं हमारा ओमलोंग का फेमस डिश है पनीर थ्रेड. पनीर ट्रेड. पनीर थ्रेड उदय केन्ना खाल्ला पनीर ट्रेड? पनीर खाल्ला. Thread थ्रेड कसले? खाऊ ना. थ्रेड कसले आता हे केल्यात? ये थ्रेड क्या है भाई? ये थ्रेड है, ये मैदा और कॉर्नफ्लावर को अच्छा. और उसके पानी मिला के और नमक डाल के उसको पहला डो बना के. दो बना के उसको नॉन स्टिक में ये करना पड़ता है. अच्छा, उसमें रोटी जैसा. रोटी जैसा. हाँ, बाद में उसके उसको कट करते हैं. ये उसके बाद किसने हम- कट किया इतना बारीक? ये मैं नहीं काट के. मशीन पे कट करते नहीं नहीं, हाथ में. अरे बाबा, आचे तर हे पळय सारिका. म्हणजे भरपूर एफर्ट. पळय तरी सामके एकदम कन्सिस्टन्सी पळय. वाह, क्या सारखे बात. सुतात कशी ट्रेड. थ्रेड आसा. ओके, सो भरपूर एफर्ट्स लागता आसतले हे करपाक आणि डेफिनेटली टेस्टूय तितलीच आसतली. सो और क्या क्या लगता है इसको बनाने के लिए? और इसके बाद ये लगता है, ये इसका बेटर है. इसके साथ इसको मिक्स करके रोल करना पड़ता है. हेच खावंक बरें लागता. फुडले हेच खावंक बरें लागता. ओके, सो इसमें है कॉर्नफ्लावर, मैदा, मैदा, रोजमेरी, रोजमेरी, थाई स्वीट चिली सॉस थाई स्वीट चिली सॉस, और ऑनियन Garlic चॉप, ऑनियन, गार्लिक चॉप चॉप. और जिंजर चॉप. ओके, ऑनियन, गार्लिक और Ginger. जिंजर. ओके, आणि हाची हांगासर ही ग्रेवी कशी थिक है केला. थिक कैसी बनानी पड़ती है? उसको बॉयल वॉयल कुछ नहीं किया ना, खाली मिक्स करना है. मिक्स करना है. ओके, तो ये आप बोल रहे हैं कि ये स्पेशल आइटम है ओम लॉन का. तो दिन में कितने ऑर्डर्स आते हैं इसके? दिन में कम से कम 25-30 प्लेट तो दिन में जाते अच्छा, और आप ही बनाते हो ये? हैं. या मैं बनाता तो क्या करना है अभी? हूँ. अभी ये जो इसको है ना, इसको पहले अच्छा से मिक्स करने का. ये मिक्स करने. ये थाई स्वीट चिली सॉस. थाई स्वीट चिली सॉस. वो कितना डालना है इसमें? इसमें जितना एक पोर्शन में है, तो एक ये देखने का 30 ml 60 ml ऐसा एक पोर्शन में जितना आप ये बनाते हो उसका ऊपर डिपेंड करता है कितना डालना. अभी इसको इधर रखने का ऐसा. इंटरेस्टिंग है ने. और पनीर को मैं काट के हुआ है ऐसा. बनाया. एक प्लेट में 6 पीस आता है. तो मैं पनीर को काट के हुआ है. अभी इसमें पनीर डालेंगे. ऐसा पनीर को इसके साथ मिक्स करेंगे. बाद में इसका ऊपर डालेंगे. ओके. अच्छा, इसको रोल अच्छा, करना उसमें है. रोल करना है. अच्छा जी, नाइस. नाइस.
तरी हांव म्हणटा कशें बांदतात काय म्हणून तुका सुता बिता धरून बांधता कशें बांदतात काय म्हणून वा ओके लुक्स व्हेरी नायस Yeah. आयज प्रोसेस पयलो ओ ऐसा जब करने के बाद Okay. अभी इसको डीप फ्राई में अच्छा तो एक पोर्शन में आप ये 6 पीसेस 6 पीस डालते हैं। उसके साथ हमारा ये सॉस है, उसमें कौन सा सॉस रहता है ये? उसमें है केचप है, थाई स्वीट चिली सॉस है, टोमेटो केचप और थाई स्वीट चिली सॉस ओके और वाटर है और चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर क्रश और ओके ये आप Rosemary. रेडीमेड नहीं आप ही बनाते ये हो हम बनाते हैं। सो स्पेशल सॉस आहे तुमकां खावपाक जाय जाल्यार तुमकां डेफिनेटली ओम लोनान येवपाक जाय आमी शिकयतलीच करपाक पण ती परफेक्ट टेस्ट जर जाय जाल्यार हांगाच येवचें पडटलें ओके सो अभी ये करके आपको डीप डीप फ्राई फ्राई करने का सो आमचे ऑलमोस्ट प्रोसेस कंप्लीट जाला फक्त डीप फ्राईंग सो चड टायम घरा कडेन केल्यार लागतलो ना दिसता न्ही पूण हें तयार करपाक जाय न्ही पयलीं. सगळ्यांत पयलीं चड हे म्हाका दिसता आमकां 2-3 दीस लागतले करपाक आजी हें पळय कितले 2 मिलीमीटर कैसे गिन इसे हाथ से ही काट करते हैं हम लोग। अभी रेडी है, ओके अभी इसको डीप फ्राई करना पड़ेगा। और आप क्या मतलब आप क्या जो बनाते हो डिफरेंट डिशेस तो उसमें और क्या स्पेशल है आपका? कैसा ये तो एक हो गया। हाँ ये तो है और थाई क्रिस्पी हमारा उन लोग बहुत ये वो भी चलता है, थाई चिकन थाई क्रिस्पी वो भी स्पेशल है। वाह 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 अभी फूड इंडस्ट्री में आपको कितने साल हो गए? फूड इंडस्ट्री में अभी मेरे को 9 साल। 9 साल। तो अंदर का पनीर थोड़ा मेल्ट हो जाएगा ना ये अभी? थोड़ा सॉफ्ट हो हाँ जाएगा। सॉफ्ट हो जाएगा ओके वो सुंदर टेक्स्चर आसा हांगाचो इतलो सुंदर कलर आसा ब्युटिफूल टेक्स्चर आसा सो आतां एक काम करूं शकतात जे सगळे पळयतात ते सारिकाक हें डिश केल्या उपरांत किंवा हाज्या सगळ्या प्रोग्रामांत जे डिशीज जातात ते डिशीज तुमी करात आनी सारिकाक धाडात आनी ते म्हाका मागीर आपयतले खावपाक सो असं की जावपाक जाय न्ही एक इंट्रॅक्शन जावपाक जाय तशें करू शकता आमी न्ही? गुड विशीस सगळे आसात दियात कॉमेंट्स घालात सगळे पूण त्याच बरोबर डिश करून धाडात म्हाका सांग मागीर तो हें इम्पॉर्टंट सेकंड आसा ते ओके किचन में काम करते हो आज कैमरा के सामने ये कर रहे हो तो कैसा लग रहा है? क्या बहुत difference? बहुत अच्छा पहली बार कैमरा के पास अच्छा लग रहा है हाँ, ना? बहुत अच्छा लग रहा है। गोविंद कडल्यान खुबश्यो अश्योच रुचीक आनी इंटरेस्टींग तुमकां जर डिशीज खावपाक जाय जाल्यार डेफिनेटली तुमी ओम लॉन विजीट करा आनी ताज्या बरोबरच ही डिश तुमकां पळोवपाक जाय जाल्यार स्वाद आस्वाद सीजन 3 तुमकां पळोवपाक जाय थैंक यू गोविंद आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी बढ़िया डिश हमें बना के दिखाई थैंक यू सो मच ओके सो आम्ही आता एक ल्हानसो ब्रेक घेता ताजे उपरांत आमचे शेवटचे सेगमेंट आस्वाद जो आम्ही आस्वाद घेतली ह्या डिशिसांचो ते आम्ही घेतली ताजे पयलीं एक ब्रेक घेवया रोखडीच परत येवया मॅडम सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा थँक्यू। टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नका हा आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर कित्याक का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले। पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न झिंक फॉलिक ऍसिड विटामिन ए बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस घराघरांनी पंचामृता विसवा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3च्या शेवटच्या सेगमेंटान जे आसता आमचे आस्वाद आनी आजच्या केल्ल्या रेसिपींचो आस्वाद आमी घेवपाक सगळी तयार आसात आनी आमकां जॉइन जाला आतां दिप्ती आनी श्वेता वेलकम तुमकां परत एक फावटी आनी
म्हाका दिसता आमी शुअर श्वेतान उदयान केल्ले खुबश्यो डिशीज खाल्ल्या आसतल्यो खाल्ल्या हेल्प करता केन्ना किचनान करता ओके प्लस पॉइंट उतना उतना ही आता है ओके आणि दिप्ती आमची स्पेशल रेसिपी केल्या ती कितली हांगा फेमस आमची पनीर ट्रेड आसा ते खूब फेमस आसा लोनाचे स्पेशल ते तितून आमी चिकन ट्रेड दिता प्रावन्स ट्रेड दिता ते कस्टमर मागतात स्टार्टरान आपल्या सो लेट्स ट्राय ओके सो आजचे दोन्ही रेसिपीज आम्ही टेस्ट करून पळयतली तुम्ही काढा प्लीज डू द ऑनर्स तुम्ही बी So good. Govind, very nice. What you are missing on this? म्हाका विथ सॉस परफेक्ट क्रिस्पी आनी तूं म्हणटा तशें भुरग्यां खातीर लायक व्हेरी नायस स्पेशल रेसिपी ऑफ द डे टेस्टिंग म्हाका खबर नाही टेस्ट चल्ल्या म्हणजे पण टेस्ट केला ऑलरेडी न्ही तुजे टेस्ट करून आमचे टेस्ट केल्या ओके सो ओके म्हाका दिसता दिप्तीन केल्ले चड बरें न्ही ताका इंट्रोड्यूस बी करपाक जाय रेसिपी जाल्यार करूं शकता हाका नांव दिला सारिकान याद आसा नांव या चीजी बटरी Buttery, चीजी cheesy, स्टफ्ड stuffed मशरूम म्हाका दिसता नो डावट आमचे जे गेस्ट आसा आजचे जितले बरे उलोवंक शकता तितलेच बरे ते कुकूय करूं शकता आय मस्ट से रियली व्हेरी टेस्टी सगळो फ्लेवर तोंडान येता विथ मशरूम अलॉंग विथ मशरूम सगळो फ्लेवर कितें कितें घातला ते कळटा खाता आसतना हय डेफिनेटली आमच्या ओमलान इंट्रोड्यूस करूंक शकता आमी अरे वा क्या बात है नाव येत दवरायचं सारिकान हय बटरी चीजी चिजी स्टफ मशरूम मातशें व्हडलें जातलें पूण बरें आसा बरें जालें ना हय नायस हांगाच्यान म्हाका स्टॅम्पिंग आता सारको आतां टेन्शन दिसा ओके सो आजचे आमी हे डिशीज ऑब्वियसली खावन काबार करतली पण आमचे आजचे गेस्ट आयला तांच्या खातीर पंचामृता कडल्यान एक स्पेशल गिफ्ट आसा सो हांव रिक्वेस्ट करता संजू नायक जे पंचामृताचे सेल्स एक्झिक्युटीव आसा तांच्यांनी आजचे आमच्या गेस्टाक तांचे गिफ्ट दिवचे ओके सो पंचामृताचे खुबशे प्रोडक्ट्स आसतात तातूंतलेच आज आमी भरपूर प्रोडक्ट्स घेवन आमी आजचे डिशीज केला तातूंतले थोडे तुमकां प्रोडक्ट्स हे एज अ गिफ्ट थँक्यू तुमकां आमच्या ओम लॉनान येवन तुमी एक डीश ट्राय केले म्हणून थँक्यू सो मच आणि तुमचे वावचर घेवन तुमी डू विजीट करा आमच्या ओम लॉनान विथ युअर फॅमिली थँक्यू सो मच आनी सारिका तुमकां बी थँक्यू आनी प्रुडंट मिडियाकूय थँक्यू की तेंच्यांनी आमच्या ओम लॉनान येवन आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली एक बरो कलाकार हाडलो हांगासर आमच्या ओम लॉना तर्फे थँक्यू सो मच खरेंच खूप बिझी असता आमचे आजचे हे कलाकार आणि त्यांचा आवाज आमच्या बरोबर सदांच असता पण खरेंच आजची म्हाका दिसता रेसिपी जी केला ती आमच्या बरोबर अशीच आसतली थँक्यू सो मच फॉर कमिंग आणि श्वेता तुकाय थँक्यू सो मच ट्रेन करून हाडला म्हणून आमचेर एक्सपेरिमेंट करूंक ना म्हणून थँक्यू सो मच खरेंच बरें दिसलें तुमी हांगा आयले म्हणून आणि ऑब्वियसली आमचो एपिसोड विल रॉक सो मॅसेज ही आसा वेरी शॉर्ट मॅसेज आमची बीग एफएमाचेर एक कॅम्पेन आसा इट्स कॉल्ड बनू इंडिया के अंगदाता आनीक ही बेसिकली ऑर्गन डोनेशन अवेरनेस इनिशिएटीव आसा आनी आमी लोकांक रिक्वेस्ट करता की तुमी फुडें सरात कारण जांकां कोणाक ऑर्गनाची गरज आसता कारण आमी गेल्या उपरांत आमच्या ऑर्गनाचो कांयच फायदो ना ते खातीर म्हणटा की फुडें सरात आनी तुमचे ऑर्गन प्लेज करात यू कॅन विजीट www.bigfmindia.com किंवा एक वॉट्सॅप नंबर आसा 7977927927 हांगा तुमी आपले ऑर्गन्स प्लेज करपाक शकतात आनी एक मॅसेज सारिकाचो प्रोग्राम पळयात म्हजो प्रोग्राम आयकात आनीक बरे खायात बरे उलयात थँक्यू सो मच
फुडल्या भागात रोखडीच मेळया आनी एका आमच्या सेलिब्रिटी गेस्ट बरोबर अशाच एका न्यू प्लेसीर जे आसतले आमचे किचन पार्टनर आनी मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा ओम लॉन्स जेंच्यांनी आज आमकां ही ऑपॉर्च्युनिटी दिली हांगासर येवन आजचो शो घेवपाक थँक्यू सो मच आनी आमचे ऑडियन्स सगळे पळयत रावात हेल्दी खायात आनी हेल्दी रावात सी यू